हांगा कोणी तरी नॅशनल फ्लॅगूय उडयता आमकां दिश्टी पडला। हांगा हे पळोवन घेयात, हांगा नॅशनल फ्लॅग आमचो उडयला। एक वाटेन आमचे भारताचे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चलयतात, तर दुसरी वाटेन आमच्या गोंय राज्याच्या एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां रस्त्या सायडीनच कचरो दिसता। आणि ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी खंयच न्हू तर नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी, उल्हास तुयेकर हांगचे आमदार। आणि सद्या आमी ज्या जाग्यार आसात तो मारगांव बायपास रोड, आणि हांगसान काही दुरीचेर आमी पावर हावजा कडेन पावतात। सद्या आमी तुमकां मेन हायलायट करूं येयल्या म्हणटा हांगाचो जी दुर्दशा जाल्या, कचऱ्याची सामकी दुर्दशा करून उडयल्या, तें आमी तुमकां दाखोवपाक येयल्यात। मातशी हें पळयात, हांगा सामको इतली दुर्गंधी जाल्या की हांगा उबी रावपाची परिस्थिती ना। हांगा श्वास सुद्दां घेवपाक सामको त्रास जाता। आणि गेल्या फावटी आमी 7 म्हयने जाले, आमी जुनान आमी सेम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कचऱ्याचो हायलायट केल्लो, तर तेन्नाय अशेंच आसलेलें की तेंचो एक दवर्ली पंचायती अंडर एक रोड आसा, थंय बीन सामको कचरो बरो नासलेलो, रस्त्यार चलपाची दशा नासलेली, तोय आजून सॉल्व जालो ना। आनी ते प्रमाणे हांगाय बीन सामकी दुर्गंधी जायत आसा। हांगा सामकें उबी रावपाची परिस्थितीन सद्या ना। जर तुमी हांगा जर कोणी वॉकिंग बीन करतात जाल्यार मातशें हांगा मास्क घालून येवचें। सद्या आमकां दिसता की हांगा फक्त हांगा वेस्ट ना, वेजिटेबल वेस्ट ना, तर हांगा एनिमल वेस्टूय बीन उडयल्लें आसा, आनी तेका लागून हांगा सामकें दुर्गंधी येता। म्हाका खबर ना की आजून पर्यंत हे उल्हास तुयेकर आमदारान हेजेर एक्शन कित्याक घेवना ती। ही एरिया आसा ती दवर्ली पंचायतीच्या अंडर येता, आनी मेन म्हणल्यार हांगचो आमदार उल्हास तुयेकर, हेंच्यांनी मातशी हेजी नोंद घेवची। तांकां आजून तेंच्यांनी पळयला काय ना तें आमकां खबर ना, पूण तेंच्यांनी मातशी हेजेर नोंद घेवची। आजून तर हांगा पळोवपाक शकता तुमी हांगा कितलो कचरो पडलेलो आसा, तो सामकी दुर्दशा जाल्ली आसा। वॉक थ्रू करता तेन्ना हांगा कोणी तरी नॅशनल फ्लॅगूय उडयता आमकां दिश्टी पडला। हांगा हे पळोवन घेयात, हांगा नॅशनल फ्लॅग आमचो उडयला। आमी सद्या तो आमी काडपाची ट्राय करता, आमी काडून सायडीन दवरिता तो। हो एक्चुअली मुद्दो फक्त आमदारानच हातीन घेवचो न्हू, तर हितून लोकूय रिस्पॉन्सिबल आसा। जितलो आमदार रिस्पॉन्सिबल आसा तितलो हांगा लोकूय रिस्पॉन्सिबल आसात, कित्याक हांगा लोक हाडून कचरो उडयता, आमदार स्वता हाडून कचरो उडयना। हे लोक अशे जे आपली स्वताची घरां निवळ करतात आनी भायर चिकोल करतात, घाण करतात। तर हांव लोकां कडेन इतलेंच सांगता की बी रिस्पॉन्सिबल आनी हांगा मातसो कचरो करनाकात। आमकां खबर आसा आमी आतां हो इशू हायलायट केले म्हणून काही लोक आमदाराकूय नेगेटीव कमेंट्स आसतले, पूण फक्त हांगा आमदाराक ब्लेम करून एकल्याक ब्लेम करून फायदो ना। तुमी रिस्पॉन्सिबल जावचें आनी मातसो हांगा कचरो करपाचो बंद करात। तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब।